हय, वाघीण आणि तिची 3 पिलां वीख घालून मारली आणि उपरांत फोण काडून तांकां पुल्ली बी. वाघांक मारलेल्या 3 धनगरांक अटक केल्या. त्यांचे मदल्या एकल्यान वाघांक मारिल्ल्याची कबुली दिल्या अशें राना खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. ह्या वाघांक लागून तेंची जीण धोक्यात येयल्ली. जंगलात रावपी ह्या लोकांचे पुनर्वसन हो एकूच पर्याय आशिल्ल्याचें राना खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तांकां लुकसाण भरपाय दिल्ली जाल्यार हो प्रकार घडचोच नासलो. काँग्रेसीन जाल्यार ह्या विशयावेल्यान राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेरावच घातलो. म्हादय अभयारण्यात येवपी 70 तालुक्यांतले रेवे वाठारांतल्या जंगलात 3ऱ्या पिलाची कूड पुरून दवरलेली. वाघाच्या पिलाची ही कूड ताब्यात घेवपा खातीर बिरेस्तारा राना खात्याचे अधिकारी थंय गेल्ले. ह्या वेळार राना खात्याच्या अधिकाऱ्या सांगातान जंगलात गेल्ल्या पशुसंवर्धन खात्याच्या दोतोरांनी वाघाचे कुडीचे नमुने तपासपा खातीर घेतले. राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी विठो पावणे आणि म्हालो पावणे हांकां ताब्यात घेतल्या. हे धनगर लोकवस्ती पासून पयस जंगलात राबितो करून आसलेले. तेंची 3 घरां थंय आसात. वाघीण आणि तिच्या 3 पिलांक वीख घालून मारिल्ल्याची तेंच्यांनी कबूलय केलां. तशेंच वाघांक मारपा फाटलें कारणय तेंच्यांनी स्पश्ट केलां. वाघ तेंच्या पाळीव जनावरांक मारताले देखून तेंच्या कडेन निमणो होच एक पर्याय आसलेलो. पळयात राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांक विठो कितें सांगता तो. सांग. कितले जाण आसले? 14 जाण कोण कोण आशिल्ले? मालो कोण? मालो तुजो भाव, तुजो मावस भाव. आणि कोण आसलो? आणि जेची म्हस मारली तो. हय. आणि कोण आशिल्लो? आणि ह्यो आसलो बमो आसलो. आणि आणि तो चेडो म्हागे ह्या करता येयलो. कोणाचो चेडो? तेचो चेडो. कोणाचो? मालोचो. ओके. मागीर कितें केलें तुमी? हांगासर कोणी खटले? कोणी? आमीच खटले. हात तुमीच खटले. कोणी कोण मेन खणपी कोण? मी आनी खर्ची आतां आमकांच म्हणटा. आणि केलें ना इस्पिले. आणि कितें केलें? दवरलो. भितर दवरलो. आणि कितलो टायम कितलो लागलो तुमकां? 1 तास लागता. हां 1 तास. 1 तास हेका लागलो. ओके चल. कितें वापरलें तें? वापरला कितें पुरपा तेका? वापरता पिकाज आनी खोरें. आणि कांयच ना? आनी काय मागीर ओडून कसो लागलो भितर? खाटी येयल्ले घेतला ते पळय मातशें पळय दिसतालें पळय खंय जाग्यार. हे विशीं गोवा 365चो प्रतिनिधी राना खात्याचो अतिरिक्त वन संरक्षक संतोष कुमारा कडेन उलयलो. वाघ धनगरांच्या पाळीव जनावरांचेर हल्लो करून तांकां जिवेशी मारताले ही गजाल ताणें मान्य केली. तांकां लुकसाण भरपाय दिवन वाघांचो जीव वाचोवप हो एकूच पर्याय आशिल्ल्याचें तो सांगता. अश्यो घडणुको टाळपा खातीर जंगलात भितर रावपी लोकांचें पुनर्वसन करपाची गरज आशिल्ल्याचें तेचें म्हणणें. तेंच्यांनी ह्या दीस 3 धनगरांक अटक केल्या. एकल्याक अटक जावपाची आसा. ह्या विशयावेल्यान राजकीय पक्षांनी बोळ घातला. युथ काँग्रेसीन वाघ आणि बिबट्यांची म्होंवळी घालून अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक संतोष कुमाराक घेराव घातलो. जाल्यार गोवा फॉरवर्ड म्हणटा धनगरांक वेळार लुकसाण भरपाय दिवंक नाशिल्ल्यानच तेंच्यांनी वाघांचो जीव घेतलो. ऑफिसर तुमचो खंय पावलो? अरे खंय पावलो रे खंय पावलो? ऑफिसर तुमचो खंय पावलो? अरे खंय पावलो रे खंय पावलो? आज प्रश्न असो आसा की काही वर्सां पूर्वीच्यान एक डिमांड आशिल्लो की म्हादय जी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा थंय टायगर रिजर्व जावचो ही एक मागणी आशिल्ली. राजेंद्र केरकारा सारकेले एनवायरमेंटलिस्ट आणि तशेंच बाकीचे NGOज हे वारंवार मागणे करीत आयिल्ले की म्हादय वायल्ड लायफ हे टायगर रिजर्व जावचें. आता काही लोकांचो समज जर भितर वेस्टेड इंट्रस्ट आसत की हे टायगर रिजर्व जावचें न्ही म्हणून कदाचित तो एक संशय जावं शकता हे वाघांक थंय मारल्या जेणे करून हो आनी हेजे फुडें थंय टायगर रिजर्व जावचो न्ही. म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी आसून हे वाघा प्रोटेक्ट करूंक शकले ना. हे जर रिजर्व जाल्लें बरें आनी हो रिजर्व जावचो ही आमची मागणी आसा. काँग्रेस डिमांड? इट इज अ काँग्रेस डिमांड. युथ काँग्रेस आनी काँग्रेस वन एंड द सेम. काँग्रेस पक्षा वतीन निशेध करता आनी मागता की हे प्रकरणान जे ऑफिसर सगळे जे घुसपल्ले आसा जे इनएफिशियंट ऑफिसर जेंका लागून आज ह्या 4 वाघांचो मृत्यू जाल्लो आसा हेंकां पयलीं म्हणल्यार ताबडतोब निलंबीत करचें आनी खास करून जो DCF त्या रिजनाचो जेचे टेरिटरीन हो प्रकार घडला त्या DCFाक पयलीं निलंबीत करचो. आणि हे असले ऑफिसर जे हांगा खुर्ची तापोवप बसले AC ऑफिसान जे असले उडवा उडीची उत्तरां दिवन आपले हात वयर काडटा पूण कसलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार ना. तेणें स्वता जावन खुर्ची सोडची कित्याक इनएफिशियंट हे काम करपाक शकना. हे ऑफिसर असले आमकां गोंयांत नाका आनी तांकां गोंयच्या लोकां कडेन कशें वागप तेंय तांकां खबर ना. हेच्या जाग्यार कदाचित गोंयचो कोणी ऑफिसर आशिल्लो जाल्यार कदाचित बरें काम करतलो आशिल्लो अशें म्हाका दिसता.
वाघ म्हटल्यार आमच्या सैमाची संपत्ती जावन आसा, गोंयची संपत्ती जावन आसा आनी वाघ हे आमचें वैभव जावन आसा आनी आयज 4 वाघ मरता हें दुख्ख आनी तें दुख्ख उक्तावपाक हुस्को उक्तावपाक आमी ह्या ऑफिसरा कडेन येयले, जो ऑफिसर एकदम बेजबाबदार, एकदम अकार्यक्षम आनी उडवा उडवीची उत्तरां न दिता बेजबाबदारपणान आपणाक जाय पळय तें उलयता आनी आमकां दिसतालें की हो ऑफिसर आमच्या दुख्खान सहभागी जातलो आनी कितें तरी आमकां सोल्युशन म्हणजे जावं कितें जालां तेचेर दुख्ख उक्तायतलो, आपणाची इनएफिशियन्सी मानतलो. ते इनडायरेक्टली तेणी सांगलें की आमचे कडेन जावंक ना, आमचे कडेन स्टाफ कमी आसा, आमचे कडेन जावंक शकना. जर जावंक शकना जाल्यार तेणी ताबडतोब आपणाच्या पदाचो राजिनामो दिवचो आनी हें जें ऑफिस आसा तें खाली करचें. कितें फायदो? आता 22 तारखेक गाय मारली, 30 तारखेक म्हस मारली, ताचे मदीं टायगराचो मुवमेंट आहा ते एरियेंत. हे लोकल फॉरेस्ट ऑफिशल्सांक खबर आशिल्लें. दे वर फुल्ली अवेअर ऑफ दीस अँड एज पर देअर ड्युटी दे हॅव इन्फॉर्म्ड दीस टू देअर हायर ऑथॉरिटीज. It was the duty of the higher authorities to take immediate action to ensure that all these 4 tigers which are seen, 3 tigers were seen actually, and there was possibility of more, should be safe. The only instructions it seems that were passed on to the officials were any camera trap layat आणि वाघ कितले असते पळोवया. This is as per the sources, आमचे सोर्सेस आहात आणि सांगले त्या प्रमाणे. And we demand that the forest minister for forest, who happens to be the chief minister of the state, should take immediate action and hold senior officials responsible for this lapse on the part of the government officials. म्हादय अभयारण्यांतल्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार, पणजेच्यान मुखेल खबराकार ग्लेन कोश्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी.